देवाचें उतर ह्या नियाळ मळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. परत परत पवित्र सभा आमकां एक आमंत्रण दिता. आमी मारयेचे देख घेवन आमी आमचें जिवीत देवाच्या येवजणे प्रमाणे येवपाक जाय. तिणें देवाचें उतर जबाबदारेन स्विकार करून ताचे वयर आपलें जिवीत स्थापलें. मारयेन दान आनी पेल्याची सेवा हे दोन गूण आपणावून आपल्या जिविताच्या कोरण्याक सुर्ती दिली. मारयेचे गूण आमी आमचे जिवितांत आपणावंक जाय, कारण ती जावन आसा जेजू क्रिस्ताची पयली आनी खरी आपोस्त. मागुया, मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.